उच्च न्यायालयान पंचायत वेंचणुकेचो जो निर्णय घेतला ताका आपूण येवकार दिता। तशेंच सरकारान ही पंचायत वेंचणूक ओबीसी आरक्षणा सयत फुडें व्हरची अशें विधान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केला। उच्च न्यायालयान कसलोय निर्णय घेतना विचार करून घेवचो अशेंय तो म्हणटा। इलेक्शनाक भिवन आमचो प्रश्न इतलोच आसलो की ती निवडणूक जी आसा ती ओबीसी रिजर्वेशन जावं जाय ह्या मताचे आमी आसले। तांच्यांनी सांगलें की फास्ट जर करात आतांच करा म्हणजे 19 जुनानूच करा म्हणिल्लें जाल्यार तें जावपाक मेळनासलें आनी म्हणून सरकारान एक 3 म्हयने फुडें मागिल्ले कारण हें सगळें सुरळीतपणान जावं जाय, कोणाचेर अन्याय जावं जायना। कारण 45 डेजान तें मातशें गडबड जातली, पूण म्हाका दिसता सरकारान ही गडबड सुद्दां जाली आसत जाल्यार तें रिजर्वेशन विथ रिजर्वेशन ही निवडणूक फुडें व्हरची करची ह्या मताचे आमी आसात। आमी स्वागत करतात निर्णयाचें, पण कोर्टान सुद्दां डिसिजन दिता आसतना मातसो विचार करूं जाय, पावसाचो विचार करूं जाय। हे विचार तांकां कळना काय कितें हांव नकळो, पूण फायनली कोर्ट आसात ते डिसिजन दितात ते मान्य करपाक जाय।